नमस्कार. हेडोनच्या या आयची भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. राजकारणाचे वातावरण तापपाक लागला आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल घडली फाटली सप्तका भितर, ते म्हळ्यार नुवेचे आमदार आणि गोवा विकास पार्टीचे सुप्रीमो मिकी पाशेकोन सरळ सांगले की आपण बीजेपीक सपोर्ट करता. आणि आज स्वतः मिकी बाब आमच्या बरोबर आहात की किती बदललें फाटले 2 आठवड्यां भितर जे तांणी असो स्टँड घेतलो. निवडणूक जाली हाजी विधानसभेची असेंब्लीची, देन यू आर व्हेरी क्लोज टू पर्रीकर. ताजे उपरांत मातशें तुमगेले यू आर नॉट दॅट क्लोज टू पर्रीकर अँड नाव यू आर अगेन व्हेरी क्लोज टू पर्रीकर. वॉट हॅज हॅपन आनी वॉट हॅज चेंज इतली ह्या दिसां भितर अशें कितें बदललें की यू केम आउट ओपनली एंड सेड की आय एम सपोर्टिंग बीजेपी? आमी 2 वर्सां जालीं ह्या सरकाराक मदत दिला आनी इट इज नॅचरल वेन वी सपोर्टेड दिस गव्हर्मेंट वी हॅव टू कंटिन्यू सपोर्टिंग दिस गव्हर्मेंट. ह्या सरकाराक तांकां दिला 2 वर्सां जालीं आनीकूय तांकां दिवपाक गरज आसा, कित्याक आमच्यो जायत्यो वावर आमच्या मतदारसंघान जावचो आहा आनी त्या पासून आमची ड्युटी आमची ह्या सरकाराक तांकां दिवपाक. आमी मदीं मातसो मिकी पर्रीकराचेर पिकार आशिल्लो, बरें सारकें चलना अशें दिसतालें. पिकार अशें ना, तुमी समजूंक जाय. आमी सपोर्ट केला ह्या सरकाराक ऑन इश्यू बेसीस. एग्री विथ मी? अशें न्हू सरकार त्यो गोश्टी सगल्यो तांकां दिता म्हूण ना. जेन्ना गोश्टी तर आमकां थोड्यो तेड्यो दिसपाक लागल्यो आमी ताका सांगता, डायरेक्ट सांगता. हांव सांगता, म्हजे आमदार आसात तो सांगता, वी टॉक स्ट्रेट. हें गोंयचे पर्जन हें धरचें न्हू बाबा मिकी मध्यम बरो आसा मदें कोंत्र जाता तशें न्हू. आय विल टेल यू very clear my stand supporting this government on issue basis. आम कसल्यो गोश्टी थोड्यो अश्यो तश्यो लागल्यो ज्यो प्रोजेक्ट इफेक्ट जाता, आमच्या मतदारसंघान इफेक्ट जाता, आमी सांगता. म्हणटात की मिकीचेर तुगेलो गव्हर्मेंटान प्रेशर घालो की आतां सपोर्ट कर, कारण सावथ इज लिटल मातशें शेकी आसा. सो थंय जर तूं जर सरकारा वटेच्यान रावलो जाल्यार कांय मतां जी मे बी काँग्रेसीक वचपाक शकतात ती मतां एटलिस्ट तूं आडावन दवरपाक शकतलो ना. अदरवायज आनी कोणाक सपोर्ट करपा हें काँग्रेसाकू कित्या लागून सपोर्ट करपाक? तुमी सांगा. 10 वर्सां काँग्रेसा आमी सपोर्ट केलो. एटलिस्ट 2005 आमी सरकाराक ह्या बीजेपी सरकाराक हांवें म्हजी मदत दिलोलो. आमी विड्रॉ केलो, सरकार उडयलो, सेंटराक काँग्रेस आशिल्ले. आमकां जायते बरे मनशांनी आमकां सांगलें बाबा सेंटराक काँग्रेसा हांगाय काँग्रेस करा, सगळें बरें जातलें म्हणून. म्हाका 7.5 वर्सां काँग्रेसाक तांकां दिले उपरांत कांय बरें दिसूं ना. पूण आयज ह्या सरकारान बारीक समाजा लोकांक एक घराब्यान तूं वयशी, हांव तुका स्टॅटिस्टीक दिता म्हजी मतदारसंघान दर एक घरान वेगळ्यो वेगळ्यो स्कीम आहा त्यो पाविल्ल्यो आहा. जावं कोण विधवा आहा तांकां, कोण ओल्ड एज लोक आसा तांकां, जाणटी आहा तांकां, जावं सीमॅन फेरर आहा तांकां, जावं ह्यो चलयो ज्यो लग्न जाता तांकां, ह्यो दर एक घरान ह्यो स्कीम पाविल्लो आसा. तूं म्हाका सांग, इतलें केलें आसता ह्या सरकारान, ह्या सरकाराक आमी विरोध कित्याक वचपाक शकता? काँग्रेसी बरोबर मिकी कित्याक इतलो डिस्कम्फर्ट जाता, इतलो कम्फर्टेबल कित्याक ना? तुमी समज बाबा ह्या जरी तर काँग्रेसान तर गोंयचे परिचय बरें केलां जाल्यार हेजे पयलें तूं स्टॅटिस्टीक काड. काँग्रेस सदांच डबल डिजीट आसताले, हे पावटी सिंगल डिजीट आहा. कित्याक काँग्रेसान बरें केलें देखून गोंयचे परिचयकू ना न्हू. काँग्रेसान कोणा लोकांक दुखयले देखून काँग्रेस आयज घर बसल्या. कांय जाण म्हणटात की तुका भितर उडयल्लो काँग्रेसीचे हातूंत भितर कारकिर्दी भितर म्हणून तूं चड पिकार जाला आनी दीस इज अ बेस्ट टायम फॉर यू टू टेक युअर रिवेंज. पिकार जावपाक गोश्ट ना हिंगा. दर एक विष्णुकी येयल्यो मिकीचे रेट मारता आनी 10 रेट मारले म्हणून कितें जावपा आहा? कांय जावपा ना. मिकीचेरच रेट कित्याक मारता? म्हाका नाका, म्हाका ताकून म्हाका दिसता हे काँग्रेसा फकत म्हजे घराचें एड्रेस खबर आहा आनी दुसऱ्यांचे एड्रेस खबर ना आसतली. तुजें आतां म्हाका दिसता एटलीस्ट 6 काय 7 डिपार्टमेंटान रेड मारल्या मारिता आनी रेड मारपी आनी म्हाका डिपार्टमेंटूय उरना आनी आसा तितल्या जाणांनी मारलो आनी मारले म्हणून कितें जावपा आहा? आनी तसले 10 पासून रेड मारले म्हणून कितें जावपा आहा? कांय जावचें ना न्हू. मिकी प्रत्येक वेळ मिकीचे रेट कित्याक पडटा? रेड मारले म्हणून खंय गिल्टी म्हणून सांपडलो, गिल्टी आहा खंय ना न्हू. सो रेड मारले म्हणून कितें जावं?
आयज तुमी पळयलें आसतलें काँग्रेस MLA कॅन्डिडेट बसयल्या ड्रग्स डिलर आशिल्ले ड्रग्स नेक्चरांक आशिल्ल्यांक बसयल्या तेंचे कोण घर पोसता पासून पोसचेना पूण आमचे म्हजे ल्हान 5 वर्सां भुरग्यांचे इस्कॉल बॅग पासून चॅक करता आनी माय एल्डस्ट माय यंगर सन सेड वॉट मोर यू वॉन्ट नाव इट इज सो ऑफेंडेड सो इवन लास्ट टाइम इवन तुजे अकाउंट सीज केल्ले अजून केले अजून केल्यात अजून तुगेले अकाउंट सील केले अजून सोडले ना तशें आहा तशें आणि तांचे काय तू म्हणटा की आपल्या मालत्या रेडी भितर काय मेळ्ळें ना ना आनी हांवें कांय पावटी अटेम्प्ट केलो अपील करपाक ते थोडे अकावंट मातशे रिलीज करा कीप ऑन सेयींग ओके द मॅटर विथ they're starting all this computers, tabs, laptops, which is before the forensic. And Hyderabad hamda within queue system. They report म्हाका काय तू कितें फाल्यां मोदी प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार मिकीचेर ही पाळी येवपाना See, I believe in justice and judiciary. हांवें तरी खूंय रॉंग आसा वा हांवें कितें वास करून केल्या एक्शन जावपा जाय न्हू हांवें कांय रॉंग केलें ना म्हाका हिंगा थिंगा नॉक करपाक कसली गरज ना म्हाका कोणा बोली वचपाची गरज ना फाल्यां समजा मोदी जर प्रायम मिनिस्टर जालो तुका दिसता मिकीचेर ज्यो रेडी पडटा त्यो कमी जातल्यो कारण तूंय आतां पर्रीकारा बरोबर आसा तुमी सगळे फंक्शनां आतां परत एकामेका सामके माचयेर बसपा लागल्या एकामेका सायडीन सो डू यू थिंक की हांगा तुगेलो तो सपोर्ट केल्ल्यान फाल्यां सेंट्रली तुका कांय सपोर्ट मेळटलो हांव ह्या हेजेर विस्वास धरून हांव सपोर्ट करिना हांव सपोर्ट करता म्हजी पर्सनल अजेंडा घेवन सपोर्ट करूना हांव ओवरऑल म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज ओवरऑल गोवाक कितें बेनिफीट जालां हेजेर सपोर्ट करता हांव ज्या परी म्हाका रेड मारल्यो काँग्रेस सरकार आहा काँग्रेसाक हांवें थँक दिलोलो तेन्ना काँग्रेस लिडरां बोली असो जेन्ना म्हाका CBI मारली CBI अंडर प्रिव्यू ऑफ प्रायम मिनिस्टर IT रीड मारली इट इज प्रिव्यू अंडर दी फायनान्स मिनिस्टर हांव कोणा बोली वचूना म्हाका वचपाक कितें गरज हांव रॉंग ना वाय शूड आय यूज माय इन्फ्लुएंस एंड गो दॅट एक्सटेंड टू आस्क हेल्प आय एम नॉट रॉंग नो वेर बट वाय यू आर नॉट विथ रेजिनाल्ड हो असो मनीस जाचे बरोबर अशे खूब जाण काँग्रेसवाले आसात आनी जे पयस गेल्ले काँग्रेसी कडच्यान तेय रेजिनाल्डाक लागून लागीं आयल्यात तुका रेजिनाल्डा बरोबर कसलो असो त्रास आसा रिजनल इंडिपेंडंट रिजनल इंडिविज्युअल ना न्हू काँग्रेस पक्षाचो न्हू रिजनल आसूं ना रिजनल बोर मनीसू वेन आय केम आउट फ्रॉम क्लीन एंड दॅट वेन आय वॉज सपोर्टींग काँग्रेस गव्हर्मेंट आय वॉज इन NCP आय वॉज सपोज टू इंडाक the other people, one so-called minority, all got united. They had a press conference in Tajivanta, holding each other hand, opposing my ministry back again. Yeah, I remember that press conference. You remember at least? I remember okay. that press conference. I am not a minority. I am an example. A minority now न्हू एकलो minority म्हणून सोडटा लेडराचेर जाल्यार 10 एकठांय जाता एक एकलो पांयां दोन उडटा जाल्यार मायनॉरिटी उलो खंय आयज चोयलें ना तें सालता कित्याक तें मायनॉरिटी म्हणटा तो चलये तिकेट दिवना म्हण बापूय बसता बापूय तिकेट दिवना म्हण चलो बसता मायनॉरिटी आनी खंय चोयलो तर वेर द मायनॉरिटी सो कॉल्ड पूण जेन्ना चर्च डायरेक्ट स्टेटमेंट इशू करता आनी सांगता की तुमी सेक्युलर पार्टीक सपोर्ट करात क्लियर कट इंडिकेशन्स दिता की तुमी एका पर्टिक्युलर दिकेन वचा म्हणून तेन्ना फाल्यां मिकीक हे इलेक्शनाक कुस्तार जावचें ना अशें एंटी यू आर नाव टेकिंग अ कायंड ऑफ एन एंटी चर्च स्टँड चर्चीन जे घेतला ताचे मातसो तूं वेगळो वता तुमी एक मातशें आय डोंट वॉन्ट टू टॉक एगेन्स्ट द रिलीजन बरोबर यू एग्री विथ मी टॉक द रिलीजियस पीपल टॉकिंग एगेन्स्ट सेक्युलरिझम कम्युनिझम इट इज फर्स्ट प्लेस इट्स सीन पयली सुरवात करता आसतना इट्स सीन ए पाप चर्चीन उलोवपा जायना कोणें धर्मिकान उलोवपाक जायना आमी सगळे हे भुंयचे इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर वेन दे टॉक अबाउट एनीबडी टॉक अबाउट द कम्युनिझम हियर दे आर डिवायडींग बाय टॉकिंग अबाउट कम्युनलिझम आमी एक धर्मा मनशान आपापल्यागे धर्म सांबाळपाचो एंड ऑफ द डे वी आर ऑल चर्च हॅज डन अ रॉंग थिंग बाय इशुईंग दॅट स्टेटमेंट सी आय एम नॉट सेइंग दॅट बट you should not misguide people. It is simple as this. I mean, I'm Catholic, I am practicing as a Catholic. You as a Hindu, you are practicing as a Hindu. I mean, एकूच बुंचे आमी हिंदीचे बाबयणो आमकां डिवायड करपा नाका
वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे वेगळे वेगळे कास्टाचे चर्चेच्या त्या स्टेटमेंटांतल्यान तुका दिसता की अशी डिव्हिजन्स तयार जातली? तूं म्हाका सांग, आयज आमकां आजादी मेळ्ळ्या गोंया 50 वर्सां जालीं. दर एक टेन्युअर 5 वर्सां, 10 टेन्युअर जाले. तुमी एग्री जाता? 10 टेन्युअराक तूं म्हाका सांग, खंयच्या वेळार थोडे धर्मीक खंय रावले, कोणा वयल्यान रावले? तुमी सांगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आतां नॉर्थ गोवाचो श्रीपाद MP आसा, 15 वर्सां जालीं. RSS म्हणटा तो. तूं म्हाका सांगा, हांव हाल सपोर्ट विड्रॉ करता आनी सपोर्टूय बंद करता दिवपाचो BJPक. तुमी एक म्हाका सांगा, नॉर्थाक 15 वर्सां शिकिले उपरांत बाब श्रीपादान कोणाक त्रास केले? फॉर दॅट मॅटर सावथाक सावयकार बाब बसला. RSS तो मानून घेता. तेणें कोणाक त्रास केले? गेले त्या इलेक्शनाक पेडी जालो तो थोड्या वता. कोणाक त्रास केले? हांव हाल, तुमी म्हाका जस्टिफाय करा, हांव हाल सपोर्ट विड्रॉ करता आनी सपोर्टूय करना. जो आर्ग्युमेंट आसा, इवन चर्चीचो जो आर्ग्युमेंट आसा तो आसा ते श्रीपाद नायक किंवा नरेंद्र सावयकाराक पळयना, ते नरेंद्र मोदीक पळयतात. आणि नरेंद्र मोदी इज नॉट अ पर्सन हू इज अ सिंबल ऑफ सेक्युलरिझम. यू एग्री एट लिस्ट दॅट. आणि थंय तुगेलें इट हॅज बिकम दीस इलेक्शन हॅज बिकम अ मोदी इलेक्शन. थंय चर्चीन स्टँड घेतला. तुम्ही म्हाका सांगा, मोदीक हाल्या प्रायम मिनिस्टर जालो, डिसिजन तो एकलो घेतलो कोण? हिटलर तो आर्ग्युमेंट तांचो, तो हाली हिटलर जातलो म्हण. तूं हाल हिटलर जावपाक शकता? वी आर लिव्हिंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप मॅन. Every individual who knows at least bit politics, they should understand we are living in democratic setup and individual cannot rule country. You got to understand. There are NDA. There are वेगळे वेगळे पक्ष सपोर्ट करता हे पार्टीक. ही भाशेनूच UPAकूय वेगळे वेगळे सपोर्ट करता. आमी 10 वर्सां चोयले UPAक वेगळे वेगळे सपोर्ट करून गोंयचे परिचय कितें मेळ्ळो ते. ओके, आयज हांव तुका धर्माचें उलयता, तुमी एक सांगता आमी सगळेच धर्मीक. I'm very religious. हें चल तें ओके, हांव म्हजो धर्म मानता. आय एम कॅथलीक. ओके, दर एक इगोर्जेन एक पाद्री आहा, तांकां रेजिडेंट आहा. यू नो दे आयज तर एक सिलिंडर घेतलो ते कमर्शियल हायर करता. चेचिता कमर्शियल. दे आर नॉट सपोज टू पे डोमेस्टीक. करेक्ट. सांगा म्हाका. तुमी म्हाका सांग, दर एक वर्साक 12 म्हयने एक घराब्यांक एक सिलिंडर मेळटा. 12 सिलिंडर मेळटले वर्साक. आयज काट करून 8 केले. ही गरीब लोकांक रस्त्यार लायले. आयज जायते जाण सिनियर सिटीजन आमचे गोंयचे आयज एकठांय जालो. आमी कितें म्हणटा, फॉर आज सपोर्टींग काँग्रेस. आयज तरी आमी इतली वर्सां भायर काम करून एज अ सिमेन भायर काम करून आयज त्या सरकारान आमकां वेगळे वेगळे स्किमी दिल्यो. त्या सरकारान दिल्यो फॉर वोटींग काँग्रेस. आफ्टर 10 years given opportunity for a Congress, they did not do anything for us. काय करून ना म्हणटा. किंवा म्हाका एकदा सांग, तूं सांगता की मनोहर पर्रीकार सरकारान इतली स्किमी दिल्यो, फेर इनफ दिल्यो. तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर म्हाका दिसता तुमी खूब जाणां मेरेन स्किमी पावयल्या. येस, तेंय खबर आहा. नाव वेन यू आर सपोर्टिंग BJP, आर यू मेकिंग दीस सपोर्ट ऑफ मनोहर पर्रीकर or a support of Narendra Modi? I'm supporting BJP because you got to understand, I'm supporting, it is not Narendra Modi. You got to understand. काँग्रेसाकडेन एक लीडर ना. आयज तरी नरेंद्र मोदी तरी मुखार काडलो एक प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून. ह्या पक्षान आपल्या कोणा परिचय बोली कोणाक जाल्यार मुखार काडलो. ह्या मनशा मुखार काडून फ्युचराचो प्रायम मिनिस्टर म्हणून मुखार काडलो. तांकां तरी पक्षाक तरी गाठ जाले. काँग्रेसाक तांचे लिडर दाखोवपाक अजून तांकां जायना. UPA कडेन आयज 10 वर्सां UPA आसोन तेच वेगळे वेगळे पक्ष सपोर्ट करून तेकडे आयज एक लिडर तेकडे दाखोवपाक शकना. शक्य आहा? शक्य आहा त्या लिडराक घेवन वसा परिचय बरे बाबा हो आमचो लिडर आसता म्हणून. आयज भाजपान तरी एकल्या दाखयलो ते घेवन तेज फुडार तर घेवन मुखार सरले. सारकें ना? हांव मान्य करता मोदीचेर जायत केस आहाय म्हणटा. मोदीन अशें केलां तशें केलां. मोदी आयज गुजराताक 20 वर्सां चलयता. सगळ्यांची केस आहाय. मिकी पाशिकाचेर जायत केस घातल्यो काँग्रेसान.